जुआंवाचें पयलें पत्र आवेसवोर 3. देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत. देवाचीं भुरगीं. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. खूद बाप आमकां म्हणटा, तुमी म्हजीं भुरगीं आनी खरेंच आमी ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांचतावन आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातल्यांव तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्यांव म्हूण आमकां खात्री आसा. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यांव. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशें ताचेर हो भरवोसो दवरून आसात तीं सगळीं आपुणूय निश्कळंक जावंक वावुरतात. जीं कोण पातक करतात तीं सुमूर्तीक पाट करतात, कित्याक पातक म्हणल्यार सुमूर्तीक पाट करप. तर आमचीं पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणत. ताचे सवें रिगून रावतात तीं पातक करिनात, पूण पातक करतात तांणी ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कोणाकूच तुमकां फसवूंक दिवं नाकात. जसो जेजू देवाक मानवलो तशेंच देवाचे कुशे प्रमाणें जियेतात तीं देवाक मानवतात. जीं कोण पातक करतात तीं देंवचाराचीं, कारण देंवचार अरांबाक तावन पातकी. देंवचाराच्या कुटुंबाचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जीं कोण देवा तावन जल्मल्यांत तीं पातक करिनात, कित्याक देवाची जीण तांचे सवें आसा. देवा तावन जल्मल्यांत देखून ताच्यान पातक करूं नजो. देवाचीं भुरगीं आनी देंवचाराचीं भुरगीं हाचेरूच वळखूं येता. जीं कोण देवाचे कुशे प्रमाणें जियेनात वो आपल्या भावां भयणींचो मोग करिनात तीं देवाचीं न्हय. एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो आमी मोग करचो होच संदेश तुमी सुरवातेक तावन आयकला. कायना सारकीं आमी जावूं नाये. तो नश्ट्यांचो पूत आसलो देखून आपल्या भावाचो ताणें जीव काडलो. कित्या पासत ताचो जीव काडलो जायत? कित्याक ताचीं कर्तुबां भास्कोळ आसलीं, पूण ताच्या भावाच्यो कन्यो देवाक मानतात तसल्यो आसल्यो. भावां भयणींनो, संवसार तुमचो द्वेस करता जाल्यार तुमी अजाप जावं नाकात. मरणांतलीं भायर सरून आमी जिविताक पावल्यांव म्हूण आमी जाणव, कारण आमच्या भावां भयणींचो आमी मोग करतांव. मोग करिनात तीं मरणांतूच आसात. आपल्या भावाचो व भयणीचो द्वेस करतात तीं मनशां प्राणघातकी. खंयच्याच प्राणघातक्या सवें सासणीक जिवीत केन्नाच उरोना म्हूण तुमी जाणत. ताणें आमचे पासत आपलो जीव दिलो. हाच्या वेल्यान मोग कितें तें आमी वळखूंक पावल्यांव. तशेंच आमी आमचे भावां भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. कोणाक कोणाक संवसाराची गिरेस्तकाय आसुनूय गरजेक सांपडलेल्या आपल्या भावाक व भयणीक पळोवन तांच्या काळजांत दया माया उपजना जाल्यार कशे भाशेन देवाचो मोग ताचे सवें आसत? सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, पूण कोडण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. देवा मुखार पूर्ण विस्वास. हे एकेच कुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणें चलतांव म्हूण आमकां गमून येतलें आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतल्यांव. देवाक सगळें तावें. अंतस्कोन आमकां कसलोय गुन्यांव दाखयत जाल्यार पर्यान. आमच्या अंतस्कोना परस देवाचें काळीज अदीक दयाळ मोवाल. प्रितीच्या भुरग्यांनो, आमचें अंतस्कोन आमचो कसलोच गुन्यांव दाखयना जायत जाल्यार
देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा आनी कितेंय आमी ताचे लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडच्यान मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करताव. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावार्थ दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणें एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जीं कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटात तीं देवा सोवें जियेतात आनी देव तांचे सोवें जियेता. ताणें आमकां आपलो आत्मो दिल्ल्यान तो आमचे सोवें जियेता म्हूण आमी वळखूंक पावता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.